राज्यात 3 खून। दिवचले सेतू संगमा लागी एका दादल्याचो खून जालो। सोपला तो बेळगावचो रमेश गवळी। स्क्रॅप एकठांय करून विकपाचे तो काम करतालो। ते सुवातेर तो चडसो आसतालो। राती ताचो खून जालो। ताच्या फाटीर चाकू सारक्या वस्तूंचे वार जाल्यात म्हूण स्पष्ट। दिवचल पुलिसांनी दिसा भितर केस क्रॅक करतना थंयसरूच रावपी एके बायलेक आनी एका दादल्याक धरला। पुलीस सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांणी गुन्यांव कबूल केला। दुसरे वटेन फातोड्डे माडेलांत एका अनवळख्याचो खून जाला। सोपला तो मानाय ना जाल्यार भिकारी आसत म्हूण चर्चा। सोपला तो कोण हाचो सध्या पुलीस तपास करता। बाणस्तारी बायलेचो गळो ओंदून खून केलो म्हूण म्हाड्डोळ पुलिसेन झारखंडच्या मुन्ना भुये म्हणटा ताका धरला। राती बाणस्तारी मार्केटा लागीं नानू देवी ह्या बायलेची बॉडी मेळिल्ली। मारदोर पुलीस स्टेशनान आयज एक मर्डर रजिस्टर केल्ली आसा आनी ह्या मर्डर केसीन मुन्ना भुया एज 46 नेटिव्ह ऑफ उत्तर प्रदेश हेका अरेस्ट केल्लो आसा। ही मर्डर जी आहा काल रात्री कडेन एक तांकां डेड बॉडी बाणस्तारी हांगासर लायक आहा म्हणून तांकां फोन आयलो। त्या उपरांत तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करून तेजें पोस्टमॉर्टम करतकूर कळ्ळें की तिका स्ट्रँग्युलायट करून मारला म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।